मुख्यमंत्र्यान हांव लोकांची दिशाभूल करता अशें म्हणचे परस लोकांक जे विशारी प्लास्टीक तांदळाची पुरवण केल्ली आसा ती आदी बदलून घेवची असो सल्लो दीत बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान उतरांचे फार पेटयले. नेमा प्रमाण जरी 1 किल प्रोटीन युक्त फोर्टिफायड तांदूळ हातूंत मिक्स करता म्हणटा आसतना मुख्यमंत्र्यान नागरिकांची परवानगी घेतिल्ली वय असो प्रश्न लेगीत वेंजीन ह्या वेळार उपरासलो. सद्यार हो आख्खो स्टॉक गोंय दिलो तो बंद करूंक जाय. Before talking anything, he should stop giving this poison to people rather than telling me that हांव मिसगायड करता म्हणून. पयलीं सद्या क्लियर प्लास्टीक रायस फ्लोट जाता आनी ते आमकां याद आहा सगळ्यांक एक प्लास्टिका तांत हाडले एसेंब्लींत. तेन्ना पारेकरान म्हणलें इट इज नॉट वायबल, प्लास्टिका तांत करपाक म्हारग पडटा. तो डायलॉग आज CM काय म्हाका मारूं सोदता. CM हांव सांगूं सोदिता 1 किलो ऑफ प्लास्टीक कंटेंट्स जरी तरी घेयलें, you can make more than 10 tons of plastic rice with just 1 kilo of plastic, whole plastic. So whole plastic could cost you how much? 120 rupees, 150 rupees for that whole plastic. And titu close to more than 10 tons of rice करून जाता. Because हो rice जो आहा जो plastic rice जो हांव सांगत तो it is पोकेलो or पोको. It is hollow inside. So एकटो करपाक cost सारको easy. So this is what I am trying to tell the CM. Please check correctly. तूं नॉक जाल्यार बिस्तो म्हण नाका फोर्टिफायड रायस म्हूण. आनी दुसरें एगेन CM इज गोईंग इन टू अनदर रॉंग मेसेज दॅट हीज पूट एस्टेडे. तो म्हणटा फोर्टिफायड रायस जाल्यार तुवें आमगे कन्सर्न घेयल्लें की तूं फोर्टिफायड रायस आमकां दिता म्हणून. डज CM हॅव एन आन्सर दॅट फोर्टिफायड रायस could adversely affect men and patients of thalassemia and sickle cell disease. Thalassemia म्हणून ह्या आनी sickle cell disease आहा which is highly for men, iron extra content आसोन. So have you all taken permission to fortified rice म्हणटा जाल्यार? So बर boldly सांगताय तेचे consequences कितें? And have you checked your stock, new stock जो जितलो out केला. So whether this is actually fortified rice or there is a mixture in this fortified rice जो तू claim करता, is there a mixture of plastic content? So CM I think needs to ensure all these things before just coming with blind statements की misguide आम कोणाको नाही. misguide कोणाको नाही. पयलीं आमी लोकांक सांगला की उदकां घालाय म्हूण तांदूळ आनी वयर सोदता तांदूळ मातशें सायडीन दवराय म्हूण. तें हायना काय म्हूण. So that means CM is trying to say that this is fortified plastic rice. Fortified plastic rice म्हणून सोदीत तूं आनी तुवें परमिशन घेयलें गोंयच्या लोकांक गेलें हें हावोच पयलीं तांकां. Have you taken our consensus? तूं fortified जाल्यार fortified हावयत ते. Have you taken consensus?